मडगांव केटीसी बस स्टँडार जे गाडे दिल्यात ते मडगांवकारांकूय न्हय, फातोड्डेकारांकूय न्हय व गोंयकारांकूय न्हय असो थळाव्यांचो आरोप आसा। मडगांवात जे गोंयकार गाडे चलयतात ते काम जातकच आपले गाडे थंयचे काडटात। मात केटीसी बस स्टँडा मुखावयले हे गाडे ह्या सुवातेर गाडे पार्क करून फातोड्डेची सोबीतकाय इबाडटात। तशेंच ह्या बस स्टँडार भायल्यो बशी पार्क करतात, नुस्त्याच्योय गाडयो पार्क जातात, थंयच तशेंच ड्रायव्हरूय न्हातात। सगळी बुरशेपणां करतात। हातून संबंधितान लक्ष घालचें म्हूण थळाव्यांची मागणी आसा। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आता KTCL जो आसा, KTCL जे खातें कोणाक दिल्लें आसा बाब उल्हास, ताणें हाजें रेखदेख करपाचें पयलीं काम करपाक जाय। हांगा जशें आमी पळयतात हांगा बसी ज्यो लायिल्ल्यो आसा हो सार्वजनीक अड्डो जाल्लो आसा। सार्वजनीक कित्याक म्हणटा, कोणी उठ्ठा सुट्टा येतात हांगा ते बस ड्रायव्हर बाबडे थंयच न्हातात, थंयच सगळें करतात, थंयच्यान पॅसेंजर वयतात, बायलां वतात। सो इट लुक्स व्हेरी शॅबी आनी एक कितें म्हणटा ताका झिरो सिविलायज्ड सिच्युएशन जे करून दवरलें KTCLाचें। तशेंच थोडे म्हाका कळून आयलें की हांगा फाटल्यान नुस्त्याच्योय बी गाडयो लायतात, हांगाच धुतात। सो ह्यो ज्यो गजाली आसात त्यो दीस इज अनडन। आय थिंक वी लिव इन अ सिविलायज्ड सोसायटी आनी जशें डेव्हलपमेंटल मॉडेल जर उलयतात जाल्यार हेंय बी डेव्हलपमेंट करून दाखोवपाक जाय। हो पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशनाचो सगळ्यान मोठो भाग गोंयचो। सो हेजीच परिस्थिती जर अशी आसा जाल्यार मागीर आनी लोकां कडल्यान कितें एक्सपेक्ट करपाचें? देर इज रेवन्यू कमींग अप। फक्त नव्यो बसी घेतल्यो आनी पोरण्यो स्क्रॅप केल्यो म्हणून जायना। हाजें रेखदेख करून दिवपाचें काम दाखोवन दिवचें ह्या सरकारान। कित्याक तर प्रत्येक जो कॉमन मॅन जो आसा ताका त्रास जाता आनी हे जे हांगासरले रेजिडेंट्स पसून जे आसात तांकांय हे गजालीचे त्रास जातात लागींचे। सो हेजेर लक्ष दिवचें आनी फक्त आश्वासनां दिवचीं न्ही, हें जाग्यार घालचें। आयज आमी म्युनिसिपालिटीन येयल्ले आयज कित्याक म्युनिसिपालिटीची जी पब्लिकाची जी कितें डिमांड आहा, कितें प्रॉब्लम आहा ते येवन आयज सांगपाचें आपलें। ताका लागून हांव येयल्लो आनी हांवें आमच्या PWD मिनिस्टर जो दिगंबर कामत आमचो मडगांवचो ताका हांवें एक म्हजें डिमांड दवरला। डिमांड म्हणल्यार एसो, आमचे फातोर्डा KTC बस स्टँडा कडेन ऑपोजीट एक हेरिटेज म्हणून गाडे दिल्ले आहा कोणाक, ते आमचे न्हू म्हणून फातोर्डाचेय न्हू म्हणून आमचे मडगांवकारूय न्हू म्हणून आमचे गोंयचेय न्हू। सो आतां मडगांव जायते गाडे आहाय ते आपले बिजनेस करताय आनी गाडे घेवन वयताय। हे फातोर्डा आमचे KTC बस स्टँडा कडेन मुखार पडे गाडे आहाय, हे गाडे थिंगाच दवरताय आनी सोडून वयताय, बिजनेस करताय थिंगा दवरताय आनी वयताय। ते गाडे पडे दवरले आहा, हो जागो एक्वायर केल्लो आहा पब्लिकाच्यो मोटरसायकलो गाडयो थिंगा पार्क करून, आनी सकाळीचे आमचे सगळे पार्किंगाक थिंगा येयल्यार थिंगा जागो पावना आनी एक गाडी आहाय ते थिंगा ब्लॉक करून दवरताय। आनी आमची फातोर्डाची जी हें आहा बरी, हे गाडे क्लियर करून उडयताय आनी पब्लिकाचे जो रोड आहा हो रोडाचेर हे गाडे आसताय आनी जे ब्युटी आहा आमची फातोर्डाची हे गाडे क्लियर करून उडयताय। सो म्हजो डिमांड आहा तो हांवें PWD मिनिस्टर आहा आमचो दिगंबर कामत ताका हांवें सांगला हे गाड्यांचेर एक्शन घे। तेणें म्हाका सांगला बरोवन कंप्लेन दी आनी हांव आयजूच तें कंप्लेन दितलो कित्याक हे गाडे थिंगाचे काडपाक जाय। डिमांड आहा म्हजो, आमच्या फातोर्डेकारांक जाता जाल्यार हे जाग्याचेर बिजनेस करून दिवपाचें। गोंयकार कोण म्हणटा तेचो हें, आमचे फातोर्डेकार कोण थिंगा बिजनेस करिना न्हू म्हूण गोंयकारूय थिंगा बिजनेस करिना।